नमस्कार. गोवा टुडेत अविनाश जोशीचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. शाह कमिशनाचे रिपोर्टाचे आधारार 35,000 कोटीचे मायनिंग स्कॅमाचो आरोप फटी. दिगंबर पुराव्या सयत एडॉन. DGPS रिपोर्टा प्रमाण दाखयला ताचे तुळेन गैरव्यवहार फक्त 2%. गोयच्या मंत्र्याच्या सेक्स स्कॅन्डलाचेर गिरीशाक बिहारचे एके बायलेची मुंबयच्यान लीगल नोटीस. पुरावे लीक जाल्यार खंय गिरीश जबाबदार. गिरीश म्हणटा तोंड बंद जावचें ना. सोपटे टॅक्सा वयल्यान दयानंद सोपटेचे सणकले. गिरीशाचेर पुलीस कंप्लेंट. गाळ्यांचो फार सायबर लॅबात आवाज तपासपाचो. खरे खोटें जातलें उघड. गिरीशाची चॅलेंज. संघाच्या वावुरप्यांनी बीजेपीक सत्ते भायर करूंक काँग्रेसी बरोबर येवचे. बीजेपी कॅडरलेस, लिडरलेस, संघटनलेस. दुखाविल्ल्या कॅडर वावुरप्यांचो उलो. फ्रंटाचे भामरे हृदयनाथ काँग्रेसीत. तमिळनाडूत हेलिकॉप्टर कोसळून जाल्ल्या अपघाताची ट्राय सर्व्हिसीस चवकशी. हेलिकॉप्टराचे ब्लॅक बॉक्स ताब्यात. शहीदांचे पार्थिव दिल्ली. शुक्रारा दर्शन, निमणे संस्कार. आणि शेतकी कायदे रद्द. MSPचेर कमिटी. आंदोलकांक वयल्यो केशी फाटी घेवपाचे उतर. शेतकार संघटनेचे सादले. आंदोलन सध्या फाटी. शेनवार मेरेन हायवे वयल्यान बिडकी कवळूंक खरा. शाह कमिशनाचे रिपोर्टाचे आधारार 35,000 कोटी रुपयाचे मायनिंग स्कॅम जाला म्हूण जाल्लो आरोप निमणे फट थारलो म्हूण दिगंबर कामत पुराव्या सयत हेडॉन. DGPS सर्वे उपरांत हो गैरव्यवहार खंय दाखयला ताचे तुळेन फक्त 2%च दिसता. मायनिंगाचेर PAC रिपोर्ट दिल्लो ना. तशेंच लेजिस्लेचर सेक्रेटरीच्या रिकॉर्डा प्रमाण हावजातूय तो रिपोर्ट प्रेझेंट केल्लो ना म्हूण म्हायती हक्का सकयल दिगंबरान म्हायती घेतल्या. तेन्नाचो मुख्यमंत्री सांगतालो PAC रिपोर्ट फायल केला इतल्या हजारांनी कोट. हो रिप्लाय म्हाका डायरेक्टर ऑफ मायन्स म्हाका रिप्लाय दिता. लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट म्हाका रिप्लाय दिता. आनी हो रिप्लाय हांव तुका वाचून दाखयतां. हांवें लॅटर केल्लें म्हाका कॉपी दिवची म्हणून PAC रिपोर्टाची. ज्या PAC रिपोर्टाचेर कंप्लेन फायल केल्ली आहा. रिप्लाय कितें आसा? विथ रिस्पेक्ट टू युअर लेटर इन रेफरन्स अबाव ऑन द कॅप्शन सब्जेक्ट the matter was taken up with the legislature department wherein it is informed by the under secretary legislature there is no PAC report on mining as the draft report was not adopted by the committee and hence was not presented to the house as per records of the legislature department. केदें व्हडलें fraud हें. This is the fraud on legislature. This is the fraud on the people of Goa. जो रिपोर्ट अस्तित्वात ना त्या रिपोर्टाचेर तुमी कंप्लेन कशें रजिस्टर करपाक शकता? 35,000 कोटी रिकवर केले ना म्हणून कोणे तरी एकल्यान प्रायम मिनिस्टर ऑफिसाक लेटर बरयलें. प्रायम मिनिस्टराच्या ऑफिसांतल्यान तें लेटर हांगा येलें. कित्याक एक्सप्लेनेशन मागपाक. आनी त्या एक्सप्लेनेशनाचेर एसिस्टंट डायरेक्टर मायन्स रिपोर्ट दिता. हो पळय हो रिपोर्ट कितें हो लेटर रिप्लाय कितें म्हणटा? The matter was finally decided on 21st April 2014 wherein Supreme Court has mentioned that solely on Shah Commission report no proceedings shall be initiated against leaseholder etc. म्हणजे ह्या शाह कमिशन रिपोर्टाचेर तुज्यान बेजिकली कोणाक प्रोसिक्यूट करपाक जायना. कमिशन रिपोर्टाचेर बेज खंयची आशिल्ली की 578.42 एकर्स एन्क्रोचमेंट जाला म्हणून. म्हणजे थंय एक्स्ट्रा इरेक्शन जालां. आतां तांचो रिपोर्ट कितें म्हणटा? which upon based on which an amount of 35,000 crores was arrived at. आणि थंय एक शाह कमिशनाच्या रिपोर्टाक सकयल टीप आसा. these are provisional figures म्हणून. वाचल्यार तुका रिपोर्ट वाचल्यार कळटलें. आफ्टर द DGPS सर्वे वर्किंग्स outside leasehold area prima facie is seen to be 9.28 hectares. which is very negligible as compared to Shah Commission findings. So from 579.42 hectares, you are coming down to 9.22 hectares.
As such, the question of recovery, etc., does not arise to the extent mentioned in Shah Commission report. हे कोण दिता? Director of Mines. गोयच्या मंत्र्याच्या सेक्स स्कॅन्डलाचो आरोप करपी गिरीशाक बिहारच्या एका बायलेची मुंबईच्या लॉ फॉर्मावरवीं लीगल नोटीस. ह्या प्रकरणातले कसलेच पुरावे खंयच्यानूय लीक जाल्यार गिरीश जबाबदार आसतलो म्हूण धमकी. खंयच्या मंत्र्याचे प्रकरण ताचो नोटिशीत उल्लेख नाशिल्ल्यान गिरीश म्हणटा केस खंयची ती खबर ना, आपलें तोंड बंद जावचें ना. गोयच्या मंत्र्याचे कथित सेक्स स्कॅन्डल सध्या मंत्र्याचो नाव गाव आणि कथित पीडितेचे रिटन कंप्लेन नासतना वाऱ्यारूच चल्ला. काँग्रेस मंत्र्याचेर एक्शन मागता. बीजेपी म्हणटा मंत्र्याचे नाव घे वा विक्टिमाची कागाळ तरी रिकॉर्डार हाड. इतले मजगती बिहारच्या एका बायलेची मुंबईच्या एका लॉ फर्मावरवीं गिरीशाक नोटीस. म्हाका एक नोटीस येता. यशास लिगल एक लॉ फर्म बेस्ड इन मुंबय. एक सांगे काल्लूस बीजेपीचो MLA सांगता की ताणें तो एक विक्टीम जाणा मिनिस्टराक. सो तो विक्टीम, हांव सांगता विक्टीम, आनी हे जो विक्टीम जो आसा तो सांगता. हे तिनूय विक्टीम सेम आनी तिनूय जे पॉलिटिशियन आसात तेच सेम. हे तीन वेगळे तेंय खबर ना. आनी हे कदाचित जो मंत्री आपल्या मुख्यमंत्र्याच्या आशिर्वादान हें करता. तेणी हांगा परत मिनिस्टर म्हणटा तो पॉलिटिशियन म्हणटा कोण तो. जे म्हाका खबर आसा कोण मिनिस्टर इनवॉल्व आसा. आनी ह्या विक्टिमाक जो सांगता की पॉलिटिशियन इनवॉल्व आसा तो खरो कोण तोच काय कितें तोय म्हाका खबर ना. सो हांव हेका रिप्लाय दिना. सो दीस इज अ व्हेरी व्हेरी क्लियर केस करपाक सोदता. ही इंटिमेटिंग टॅक्टिक्स. म्हाका प्रेशरायज करप. जे कितें एविडन्स म्हाका येतले ते एविडन्स रिलीज करची न्ही हेजेर खातीर हो प्रयत्न. तेन्ना आमी असल्या धमक्यांक आमी भीक घालनात. अ पुअर लेडी, a powerless lady who has suffered, who is under stress, who is under pressure from this government. How Chief Minister expect to file a complaint against the powerful sitting minister? And immediately ह्या मंत्र्याक सॅक करचो. तेजे नंतर ते विक्टीम जो आसा ताका मातसो धाडस येतलें. आमचे CM आनी तानावडेन हांचे कडेन चॅलेंज करता दोगांय कडेन. तुमी सांगचें की ह्या मिनिस्टराचे ऑडियोज, व्हिडियोज, व्हॉट्सअप चॅट्स ना म्हणून तुम्ही अनाउन्स करचें. परवरेचे कुंदा चोडणकार सांगता सेक्स स्कॅन्डल केसीन कंप्लेन करची. CM खंय एक्शन घेतलो. सीएमान सांगला की कंप्लेन आयली, कोणेन कंप्लेन केली जाल्यार तेका ते महिलेचेर जर तो अत्याचार जाला जाल्यार तिका न्याय दिलो वतलो. आनी आमची तीच मागणी आसा. जर तशें जालें आसा जाल्यार सरकारान ते महिलेक डेफिनेटली न्याय दिवपाक जाय. हय डेफिनेटली न्ही. सीएमान आज उलयलाच तशें की आपूण आपल्या कडेन कंप्लेन येवनी कोण आसा तेजे आपूण डेफिनेटली तेजेर हें करतलो. कंप्लेन जेन्ना तो मनीस स्फूर्तीर बसता तेन्ना कंप्लेन इतलेशी दिसता कित्याक दिवपाक जाय न्ही. दबावाक जर बळी पडटा जाल्यार मागीर यू कॅन एक्सप्लेन न्ही. दबाव अशें जर कितें जालें आय थिंक दॅट लेडी शूड कम फॉरवर्ड एंड गिव द कंप्लेन. ते वटेन सरकारी नोकर भरतीच्यो एक गजाली गिरीश CMOचे नाव लीक करीत आसा. आतां खंय आपली नांवां नाशिल्ल्यान PWDचे लिस्ट आडावन धरला. विजिलन्साक फीट केस. PWDचे रिक्रुटमेंट चालू आसा. हेजी एग्जाम 6, 7, 16 आनी 14 ह्या तारखेक. हो रिजल्ट जो आसा तो ऑलरेडी गोवा पॉलिटेक्नीक कॉलेजीच्या 7 तारखेक 3 आउटवर्ड रजिस्ट्राचे आउट जालो. तो आउट जातकर एक्चुली अर्दवरा भितर अपलोड जावपाक जाय आशिल्लें PWDच्या वेबसायटीचेर. तेणी एक चूक केली. ते लिस्ट काडली, फायल आनीक CM कडेन धाडली. चीफ मिनिस्टराचे हे सगळे मॅन्युप्युलेटीव लिस्ट जे आसा ते वेगळे आनी तेगेलो जो स्टाफ आसा चीफ मिनिस्टराचो ऑफिस आनी ते बाकीचे सपोर्टीव स्टाफ आसा त्यांनी आनी एक लिस्ट तितून घुसयलें. जेन्ना मुख्यमंत्र्याच्या लक्षांत आयलें की नांवां आसा ती आपल्या प्रमाणे ना, मुख्यमंत्र्यान तें लिस्ट होल्डार दवरलें आनी तांकां सांगलां तें आपले प्रमाणे चेंज करात. 3 दीस लिस्ट पेंडींग दवरप अपलोड करनासतना, आउट करनासतना इज अ करप्शन. सामकें इज अ ओपन एंड शट केस ऑफ स्कॅम. सो दीस इज द अनदर PWD जॉबाचे स्कॅम. सोपटे टॅक्स दयानंद सोपटेक बरोच कोत्र गेला. काँग्रेसीच्या गिरीशाचेर गाळ्यांचो फार. राती उसरा सोपटे कार्यकर्त्यांक घेवन पणजे पोलीस स्टेशनार पावलो. गिरीशाचेर डिफॉमेशन केस. गिरीशाचो पुतळोय लासलो. सोपटे म्हणटा ताचो आवाज न्हीच. गिरीश म्हणटा सायबर लॅबांतल्यान आवाज तपासया.
चूक जाल्यार माफी मागूंक तयार गिरीशाची चॅलेंज. राजनीति जब होता है आदमी तब दिन की सुबह से रात तक बहुत जेब खाली करना पड़ता है. अभी इधर जो बैठे ना उसमें 3-4 लोग ऐसे पैसे लेके बैठे. एक साल में 44 lakhs, एक साल में सिर्फ एक साल में 44 lakhs डोनेशन के वास्ते गया. आपके उधर ज़्यादा जाएगा. इधर उतना देने के लिए लोगों की ये बहुत रहते हैं, लेकिन देने के लिए जितने चाहिए नहीं रहते, इसलिए वो फिर भी 44 lakhs साल में. आजपर्यंत इतली काळजी घेतल्या की दयानंद सोपटे कोणच एक उंगली म्हणजे बोट फुडें करून सांगू शकतो ना की दयानंद सोपटेन कसल्यो तरी भानगडी केल्या. तेतून केल्ले स्टेटमेंट केन्नाच ना आनी तो आवाज हो म्हाजो नाच ना. म्हाका दिसता इलेक्शन लागीं येयल्लें आहा. ह्या गिरीश चोडणकराक म्हणटा ते वैफल्यग्रस्त जाल्लो आहा. 17तले फक्त 3 जाण उरले. काल बाब रवी नायक भारतीय जनता पक्षान गेल्लो आहा. फुडें वता आसतना म्हाका अशें कळ्ळें की सावथ गोवाचो व्हडल्यांतलो व्हडलो लिडर काँग्रेसचो तोय बी भारतीय जनता पक्षान येवपाचो आसा. हो गिरीश बाब जर ह्या टायमार जर मांद्रेन जर आयल्लो जाल्यार म्हाका दिसता तेची लेव म्हणटात ती सुद्दां रावची नासली. म्हूण त्या गिरीश बाबाक न्हय, गिरीश त्या कोण म्हणटा तसो ताका सांगानशें दिसता आनी सांगता, जर तूं फाल्यां 24 वरां भितर ज्या मनशाच्या तोंडांसून ती उतरां काडल्या त्या मनशाक जर म्हाज्या फुड्यान हाडिना आनी तूं ताका घेवन जर येना जाल्यार योग्य ते उत्तर ते सुद्दां राजकीय पद्दतीन तुका हांव दितलो. कमिशन दिता ते म्हाजे कार्यकर्ते मागतात तांकां दिता. कमिशनाची भाशा हांव केन्ना ते हिंदीवाल्याचेर करिना. पळय एपोलो बीन सोडचो ना ताका पनिशमेंट जावपाक. गिरीश म्हणटा सायबर लॅबान आवाज तपासा, खरे खोटे भायर सरतले. त्याच्या पयलीं तेणें आपलो वॉयस एक त्या ऑडियोचेर जो आवाज आसा तो म्हाका तेणें 1 मिनटाचो त्याच आवाजान आपल्या आवाजान तेंच सांगचें कितें उलयलें तें. डेफिनेटली आय वील ऑल्सो हेल्प हिम. वील बोथ जॉयन टुगेदर आनीक एक बरें सायबर इन्वेस्टिगेशन करुया. एक वॉयस सॅम्पल तेजें जाय आनीक हें एग्जामीन करुया थ्रू सायबर कितल्योच्योच लॅब्स आसात. सोपटेन एक चूक केली की पुलिसांक कितें वचपाक जाय, तर पुलिसांक ती केस झडत नासा. डिफेमेशन केस ही कोर्टान वचून फायल करपाची आसा आनी हांव जाहीर माफी मागपाची तयारी म्हाजे कडेन आसा. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी तुकाराम मराठे. संघाच्या वावुरप्यांनी बीजेपीक सत्ते भायर करूंक काँग्रेसी बरोबर येवचें पडटलें म्हूण बीजेपीत दुखाविल्ल्या कॅडर वावुरप्यांचो उलो. बिरेस्तारा प्रोग्रेसिव्ह फ्रंटाचो महेश म्हांबरे आनी हृदयनाथ शिरोडकारान काँग्रेसीत एंट्री मारली. बीजेपी आनी उपरांत गोवा सुरक्षा मंचा बरोबर वावुरल्या उपरांत दोगूय काँग्रेसीत. काँग्रेसीचे टिकेटार वेंचणूक लडोवपाची दोगांची तयारी. बीजेपीची खंय आज कॅडरलेस, लिडरलेस, संघटनलेस दशा जाल्या. पोलरायझेशन ऑफ वोट्स जे आसा पळय ते भारतीय जनता पार्टी करूंक लागल्या. ते पोलरायझेशन जे आसा ते मोडचें पडटलें आनी आमच्या सारके जे ह्या विचारांचे लोक आसा, जे कदाचित संघ विचारांचे आमकां म्हणटात ते लोक आसा पळय, त्या सगळ्यांनी काँग्रेस पार्टी बरोबर येवचें पडटलें. आनी हो जो घाण प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी करता तो आमी सगळ्यांनी गोंयकारांनी म्हणून मोडचो पडटलो. केरळा संघ जो आहे तो पूर्णपणे काँग्रेस बरोबर असतो, कारण ते काँग्रेस बरोबर नाही, आयडियोलॉजी कंप्लीट डिफरंट आहे. सो संघ जेव्हा केरळमध्ये काँग्रेस बरोबर राहू शकतो तर गोव्यामध्ये सुद्धा राहू शकतो. वी विल डेफिनेटली अपील. आम्ही जाऊन सगळ्यांना भेटणार. दॅट इज अवर रोल.
त्या फॅमिलींतल्यान जेन्ना आमी येता तेन्ना आमचो रोल आसतलो त्या लोकां कडेन वचप आनी तांकां कन्विन्स करप. असंतोष जो आसा भारतीय जनता पार्टीन खूब आसा. आमचे परिचयाचे मित्र सुद्दां त्या पक्षान आसात आनी तांकांय खंय तरी दिसता मनांतल्यान की हे जे चल्लां तें चुकीचें आनी जें कितें चल्लां काँग्रेसीन इट इज अ करेक्ट वे ऑफ हें म्हणून पॉलिटिक्स. त्यामुळे खतखत चालू आसा. येता त्या ह्या म्हयन्याभरा भितर तुमकां आनीकूय दिसतलें की तेंच्या पक्षांतल्यान ह्या पक्षान येवपाची चालू जातले, काँग्रेसीन येवपाक चालू जातले. MOI इशू बद्दल जर विचार केलो जाल्यार आमकां टिशर्टां घातली भारतीय जनता पार्टीन सांगून कितें की हो मुद्दो जो काँग्रेसीन तेन्ना हाडलेलो हो निर्णय अत्यंत चुकीचो. आता तो जर अत्यंत चुकीचो निर्णय आसा तो भारतीय जनता पार्टीन बदलूंक जाय आशिल्लो. आमचो घात मारलो भारतीय जनता पार्टीन, अख्ख्या गोंयकारांचो घात मारलो आनी हे घात करीत आसा. ही घातकी पार्टी आसा. आता MOI जो इशू आसा पळय तो नॅशनल लेवलाचेर तेंच्यांनी नॅशनल पॉलिसी काडल्या पळय तातूंत तो सॉर्ट आवट जालो. बेजिकली नॅशनल पॉलिसी जी आसा ती भारतीय जनता पार्टी जितली जर खरी पार्टी आशिल्ली जाल्यार तेंच्यांनी तो इम्प्लिमेंट करूंक जाय आशिल्लो. तेंच्यांनी अजून पर्यंत नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करूं ना. बीजेपीक सत्ते भायर करूंक काँग्रेसूच उपाय हे खंय ह्या कॅडर फुडाऱ्यांच्या एंट्रीचे शिनाल. त्याच्या मदीं खूब फावटी आमी एक प्लॅटफॉर्माचेर आसताले सरकारा विरुद्ध, पूण आयज तांणी डिसिजन घेतली वेलकम आनी ही डिसिजन गोंयच्या लोकांक अशी करून मुडटली, एक वेगळी मेसेज ती गोंयच्या कॅडराक धाडटली, गोंयच्या वोटरांक धाडटली की जे डिफीट करपाक सोदतात बीजेपीक तेणी फक्त काँग्रेसी बरोबर येवपाची ही एक संदेश आयज तेंचे कडल्यान आमकां मेळटा आनी तांचे कडल्यान आयज लोकांक मेळटा. तमिळनाडूत हेलिकॉप्टर अपघाताची ट्राय सर्व्हिसीस चौकशी सुरू. हेलिकॉप्टराचे ब्लॅक बॉक्स मेळ्ळा. चौकशी एअर चीफ मार्शल मानवेंद्र सिंगाच्या फुडारपणान जातली म्हणून रक्षा मंत्री राजनाथ सिंगान संसदेत सांगले. अपघातात गेल्ले देशाचे पयले CDS बिपीन रावत तांची घरकान्न आनी हेर 12 डिफेन्स स्टाफाचे पार्थिव बेरेस्तारा दिल्ली हाडले. शुक्रारा दिल्लीत निमण्या दर्शना उपरांत तांचे मूळ गांवांनी निमणे संस्कार जातले. कुडी जळिल्ल्या वळखूप कठीण. अपघातात एकलोच वाचला तो क्रिटिकल. ताचेर बंगळुरात उपचार चल्ल्यात. इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं. इंक्वायरी टीम के अफसर कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर्स के साथ ही किया जाएगा. अध्यक्ष महोदय, मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. धारबांदोड्याचो शैक्षणिक स्तर नेटान वाडटा. वेगवेगळ्यो शैक्षणिक संस्था सुरू जातात. सरकार धारबांदोड्याची विद्यानगरी म्हणून वळख जावची हे खातीर वावुरता अशें मुख्यमंत्री उलयला. गोपाळ गांवकर मेमोरियल गोवा मल्टी फॅकल्टी कॉलेजीच्या नव्या बिल्डिंगेची बुन्याद मुख्यमंत्र्यान घाली. वेगवेगळ्या शैक्षणिक संस्थांबरोबर IIT धारबांदोड्या हाडची म्हूण मंत्री दीपक पावसकारान मुख्यमंत्र्या कडेन मागले. एक काळ फक्त धारबांदोडा फक्त आणि फक्त संजीवनी खातीर वळखलो वयतलो, पण हाज्या फुडें धारबांदोडा तालुक्यांतलो धारबांदोडा गांव वो विद्यानगरी म्हणून जाणलो वयतलो. निश्चितच म्हणजे भारत देशांतले लोक जेन्ना जेन्ना येतले गोंयांत तेन्ना नॅशनल स्कूल ऑफ लॉ, नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी, मल्टी फॅकल्टी कॉलेज ह्याय कॉलेजींतल्यान आपूण स्वता वचून ती कॉलेज पळोवपाक वयतले. ह्या पद्दतींत लोक हांगासर येतले. 2012-13 ह्या वर्सा ह्या गोवा मल्टी फॅकल्टी कॉलेजीची हांगासर स्थापन जाल्ली. ही कॉलेज स्थापन करता आसतना जे गोपाळ गांवकर मेमोरियल अशे पद्दतीचें नांव जें पळय दिल्लें आसा तो गोपाळ गांवकर म्हजो काका तेणें म्हाजें शिक्षण घेवपाक म्हाका पूर्ण सगळें योगदान दिल्लें. त्या खातीर त्या मनशाच्या नांवान ही कॉलेज आमी चालू केल्ली. हांव म्हणटा आमच्या मुख्यमंत्र्याक हांगासर जागो आसा खूब सरकाराचो, IIT सुद्दां हांगा हाडची. आमी अवश्य खुशी, कित्याक आमचे नॅशनल इंटरनॅशनलाचेर धारबांदोडा तालुका मायनींग म्हणून फेमस आसा. आमचे कुडे भाग दूधसागर वॉटरफॉल नॅशनल इंटरनॅशनलाचेर फेमस आसा. कितलेशेच विद्यार्थी आतां आमी आमचो धारबांदोडा तालुका एज्युकेशन हब म्हणून आमी अख्ख्या इंटरनॅशनलाचेर प्रसिद्ध जातले. आणि जो रोजगार जो आसा 100% धारबांदोडा तालुक्याच्या धारबांदोडा पंचायतीच्या लोकांकच मेळटलो. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया.
Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. मोदी सरकारान तिनूय नवे शेतकी कायदे फाटी घेतले. उपरांत MSPचेर कमिटी आनी आंदोलकां वयल्यो केशी फाटी घेवपाचें उतर मेळिल्ल्यान शेतकारांचें आंदोलन फाटी. संयुक्त किसान मोर्चाच्या गुरुनाम सिंग चढूनीन आंदोलन सध्या फाटी घेवपाची घोशणा केली. सरकार उतराक फेल गेल्यार परत आंदोलनाची शिटकावणी. दर म्हयन्याक बसका घेतले. दिल्ली शिमेर हायवेचेर आंदोलकांनी काडपाक सुरवात केल्या. शेनवार म्हळ्यार खंय सुवात रिती करून आंदोलक घरा चल्ले. गोवा डेरीचो कॅटल फीड प्लांट बंद पडिल्ल्यान गोरवांक पेणीक कटकटी. डेरीन दुधाच्या दरवाडीचे कांयच थारिल्ले ना. वेटर्नरी दोतोर आनी वखदां सारखी मेळना. गोंयच्या 15 डेरी सोसायटींचे मुख्यमंत्र्याक निवेदन. 6 म्हयन्यां भितर काय हालचाल करिना जाल्यार खंय परिस्थिती हाताभायर. 8 दिसां भितर कितें तरी उपाय काडटा म्हूण खंय मुख्यमंत्री उलयला. गोवा डेरीच्यो आयल्ल्या दिसाक कटकटी सोंपना. कॅटल फीड, मशिनरी, आयस्क्रीम प्लांट, कामगार भरती एकार एक इशू. तातूंत डेरी लॉसांत गेल्या ती अजून सारकी तग धरिना. कोविडांत प्रॉफिटान गेल्लो प्लांट खंय परत बंद. गोरवांच्या खावडीक कटकटी सुरू जाल्ल्यान डेरी सोसायटीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्र्या मेरेन पावले. आमचे जायते इश्यू आशिल्ले जे कॅटल फीड प्लांट फिडा खातीर, वेटनरी मेडिसिना खातीर किंवा दुधाच्या खातीर सगळे इश्यूज आमी जे आसा आमचे सगळे सोसायटीचे ते CMA समोर मांडिल्ले आसा. कितें कितें इश्यूज आशिल्ले, प्रॉब्लम सगळे आमी समोरा मांडल्या तांचे ताणें मानून घेतल्या ते. ह्या संबंधी CMAन जास्तीत जास्त 8 दिसां भितर लक्ष घालून आमच्या मागणेचो आनी आमच्या निवेदनाचो पाठपुरावो करतले अशें आश्वासन दिल्लें आसा. हातून जे हे रेक्टिफाय प्रॉब्लम करिना जाल्यार 6 म्हयने तरी 6 म्हयन्या भितर आमकां पेमेंट सुद्दां सोसायटीक मेळपाचो ना आनी फार्मरांक मेळपाचो ना अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. सुत्रां सांगता त्या प्रमाण गोवा डेरीच्या मिल्क प्लांटाक एप्रील 2021 ते ऑक्टोबर मेरेन 72 लाखां वयर लुकसाण जालां. ते वटेन कॅटल फीड प्लांटाक 3 लाखां वयर फायदो. सरासरी डेरीक 69 लाख फटको. बरी सरकारी मंडळां लॉसांत ती लॉसांत. आतां सहकारी उद्देगाची तीच गत. आनीक एक सहकारी उद्देग प्राण सोडपाच्या वाटेर. आदीं संजीवनीन जीव सोडलो, आतां गोवा डेरी तेच लायनीर. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आणि चेतन गवस. फेक व्हिडिओ सोशल मिडियार पातळावन गोंया मुखार ममता बॅनर्जी एंटी हिंदू म्हूण दाखोवपाचो खंय यत्न चल्ला. TMCचो BJPचेर आरोप. फाटल्यो 10 वर्सांच्यो आपल्यो चुकी लिपोवंक खंय BJP TMCचें नांव घाण करता. BJPन जाती धर्माचे फुटीचें राजकारण सोडून हिंदूंक लागून आज मेरेन कितें केलां तें खंय पयलीं सांगचें. TMC हेजो खरो अर्थ टेम्पल, मॉस्क आनी चर्च जेतून भितरूच सेक्युलरिझम हो आयलो आनी एक सेक्युलर पार्टी जी आसा तेका जर एंटी हिंदू पार्टी म्हणून प्रोजेक्ट केले जाल्यार हेतून कोणाची मूर्खपणां हें तुमी ठरोवपाची. जर भारतीय जनता पार्टी हिंदू खातीर आसा आनी हिंदू खातीर जर काम करता जाल्यार तेंच्यांनी सगळ्यान पयली एक गोश्ट क्लियर करची, आज पर्यंत हिंदू खातीर तेंच्यांनी कितें केलां. पूर्वे कडल्यान म्हणजे पूर्व दिशे कडल्यान पश्चिमेक ज्या बायलेन नदर मारली ममता दिदीन आनी तिका दिसलें की ही पार्टी आमी हांगा हाडपा जाय कित्याक हें BJP सरकारान जें कितें चल्लां गोंयकाराचेर जे कितें अन्याय जाता तेतूंतल्यान तांकां भायर काडपाक. हे जे ममता दिदी जे बायल मनीस गोंयचो हो कल्चर न्हू. बायल मनीस जेन्ना गोंयान येयली तेन्ना तुमी काळे झेंडा करून दाखयले लोकांक. म्हाका हो गोंयचो गोंयकाराचो कल्चर न्ही, गोंयकाराची हें लायफ न्ही. तशेंच जेन्ना आज MGP पार्टी एलायन्सान आयली आमच्या बरोबर TMC पार्टी बरोबर तेन्ना म्हाका दिसता BJPची बुन्याद हाल्ली. इतले मजगती गोंयचो आदलो कायदो मंत्री शेख हसन हरुणाच्या चल्यान मुरगांवच्यान TMCच्या तिकेटीचेर वेंचणूक लडोवपाचो हावेस उक्तायला. तो खंय गोंय TMCचो फावंडर मेंबर. ऑक्टोबर 27-28 आम्ही प्रवेश घेतला तृणमूल काँग्रेसान
because Mamta Didi appealed to us, her program and her platform, and we have been always connected with the people of Murmagaon. पापा शेख हसन हारून सदां इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर आशिल्लो. ताका बरे रस्ते जाय आशिल्ले आनी institutions जाय आशिल्ले. So many things which I had in mind. I and my colleagues, my co-workers, we are the founding members of the TMC Goa. आम्ही TMC चे कार्य करतात. आणि if TMC reposes faith in me, definitely will be in the field fighting for the elections. हायकोर्टाचे नोटीशी सरशी कळंगूट पंचायतीक जाग. खोबरावाड्या वयले दर्यादेगेर खाजगी सुवातीत मारिल्ल्या झाडां विशीं पंचायत शुक्रारा इन्स्पेक्शन करून कोर्टाक रिपोर्ट दितली. हायकोर्टान स्वता जावन दखल घेवन सरकार, राना खातें, CZMA, उपजिल्लोधिकारी पंचायतीक नोटीस काडल्या. सरपंच म्हणटा चल्ला ताका खंय पंचायतीची मान्यताय ना. आम्ही इन्स्पेक्शन तांकां 8 नोटीस सर्व केला. इन्स्पेक्शन इज ऑन 10th, that is tomorrow. So tomorrow we will go, and whatever is there we will put on a report and give it to the appropriate departments. And whatever action has to be taken from panchayat we will take. And we are strictly in with environment and all. Panchayat over the period we have acted strictly with anyone who's damaging the environment, anyone trying to create illegal businesses or illegal structures in our village. In that area, Panchayat has not received nor issued any permission, and we don't issue any permission for tree cutting or anything of that sort. Construction na खातीर भी no construction चे कात permission issue करूंक ना पंचायतीन. सांग्यार बाबू कवळेकाराची घरकान सावित्रीक बीजेपीन तिकेट दिवपाचो प्रश्नूच येना. इतली वर्सां सांग्यार बीजेपीचे संघटन खंय सुभाष फळदेसाय सांबाळटा. तातूंत सावित्री सांग्यार मतदारसंघात रावाय ना. तिचे कितें संघटन आसा तें खंय खबर ना. एक घरात 2 तिकेटी दिवपाचे ना म्हूण पार्टीन खंय स्पश्ट केल्लें आसा. वेंचणूक तेंकतात अशें तिकेटीचेर दावेदार. भारतीय जनता पार्टीचो आनी म्हजो संपर्क म्हजे जो सहवास आसा तो गेले म्हाका दिसता 25 वर्सां आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव फाटलो उमेदवार जाल्ले कारणान आनी पक्षाची सगळी सांगेची संघटनात्मक दृश्टिकोनांतल्यान जे कार्य करपाचे ते सगळे म्हजे कडेनूच जबाबदारी दिल्ली आसा. आयज खंयचेय मंडळ जातले किंवा आमचे विस्तारक योजना जातले किंवा इतर जे कार्यक्रम आमकां दिल्ले वतात ते म्हजे मार्फतच ह्या मतदारसंघान भितर राबयले वतात. निश्चितच म्हजे जे नेतृत्व गुण आसात ते पार्टीक जर एखादी वेळ आवडले जर जायत जाल्यार निश्चितच म्हाका तिकीट मेळपाची संभावना आसा. सावित्री कवळेकर पयले म्हणल्यार ह्या मतदारसंघान भितर तिचो वोटिंगय ना. दुसरी गजाल आसा की सावित्री कवळेकरा कडेन संघटन म्हणून कितले आसतले हेंय आमी पळोवपाक जाय. पक्ष तांचे कडेन कितें जबाबदारी दिता होय आसा. आनी पक्षान वेळोवेळ सांगले आसा की एका फॅमिली भितर 2 तिकेटी आमी दिवचे ना. हें स्पश्टपणान आमच्या कार्यकर्त्यांच्या सगळ्या विस्तारीत बैठकीन भितर प्रत्येक वेळार डॉक्टर प्रमोद सावंत किंवा सतीश दोंड आमचे जे संघटन मंत्री आसात हांणी वेळोवेळ क्लियर केल्ले आसा. तो प्रश्न आमच्या कार्यकर्त्यांक बिलकूल बेडसाय हें जायना, आमकां इफेक्टच करिना. आमी नेटान आमी एक संघटन म्हणून मुखार वतात. हातूंत भितर पार्टीन जे कोणाकय तिकेट दिता ताजे बरोबर आमी संपूर्ण रित्या झोकून भारतीय जनता पार्टीचो जो उमेदवार आसा ताका निवडून हाडटले. म्हाका तिकेट दिली जाल्यार जाय संघटन कार्य हें आसाच आनी सगळ्यांक खबरय आसा काम कोण करता. गेले ते 5 वर्सां सतत नियमीत प्रत्येकाच्या घराघर संपर्क आनी कार्यकर्त्यांचे मेळावे बाकीच्यो सगळ्यो गजाली आसात त्यो म्हजे मार्फत जायत आसात. तातूंत भितर विरोध जावपाचो प्रश्नच ना. विरोध जातलो केन्ना जो आमच्या संघटनेच्या भायलो कोणी क्लेम करता आनी कांय लोकांक फसोवन थंय व्हरता आनी भारतीय जनता पार्टीचे आपल्या कडेन पद आसा किंवा ह्यो गोश्टी सांगून जे फसवणूक करता जाले जर जाय जाल्यार कार्यकर्त्यां मदीं एक संभ्रम जावपाक शकता. सद्याक संभ्रम कांयच ना. सावित्रीचें नांव विशेश घेना, सावित्रीक दिवचें ना हें पक्षान केल्लें आसतना ताजो प्रश्नच येना. स्पेशल नांव घेवन सांगिल्लें आसा की हांगा जे मतदारसंघाच्या भायले जे कोणी क्लेम करता जर जायत आनी कुटुंबां भितर 2 तिकेटी दिता जर जाय जाल्यार तांकां तिकेट मेळपाचो प्रश्नच येना. हे आमकां संघटनेन प्रत्येक वेळार बैठक जाता तेन्ना सांगलेलें आसा. तो प्रश्न येना. हाचे व्यतिरिक्त जर कोणी आमचे क्लेम करता किंवा तांकां तिकेट वता जर जाय जाल्यार सगळी एकजुटीन आमी कार्य करतले आनी आमच्या उमेदवाराक निवडून हाडटले. आमदार जाल्यार एकाय मयेकाराक सरकारी नोकरी विकती घेवची पडची ना म्हूण मयेचो फुडारी मिलिंद पिळगांवकाराचें उतर. मयेचे फुडारी सरकारी जॉब मया भायर विकता म्हूण मिलिंद उलयला.
नोकऱ्यो विकपाचे प्रकरणात कोण सापडत जाल्यार तो खंय एक्शन घेतल्या शिवाय सोडचो ना. आमकां अशे लोक जे आसा पळय न्हू ह्या मतदारसंघात अशे लोक मेळ्ळा जेंच्यांनी स्वता जॉब विकल्यात आनी हे संबंद मतदारसंघात जाहीर आसा. असल्या लोकांक आमी फुडें काडूंक सोदता काय? फाल्यां सकाळी निवडून येयले काय हेच जे लोक जे आसा पळय हेंच्यांनी नोकऱ्यो ज्यो विकल्या ज्यो मतदारसंघाच्या भुरग्यांक मेळपाक जाय आसल्यो त्यो मतदारसंघाच्या भायल्या लोकांक पयशे घेवन ज्यो विकल्या ते फुडें इलेक्शनाक सपोज निवडून येयले करतले कितें हेजो विचार मतदारान करपाक जाय. आमी सपोज निवडून येयले जाल्यार एक गोश्ट हांव नमूद करपाक सोदतां की जॉब जो आसा पळय गव्हर्मेंट जॉब हो कोणाकूच मतदारसंघान विकत घेवचो पडचो ना. हो जॉब फुकट मेळटलो ही म्हाजी 100% हमी आसा. आनी कोणायकू जर कळ्ळें सुद्दां न्हू की बाबा एक जॉब विकला जाल्यार तेंच्यांनी म्हाका गुपीत सुद्दां जर बरयलें जाल्यार हांव तेजेर एक्शन घेतलो. म्हाका ते सगळ्यान चड व्हडलें अनाउन्समेंट तुमी केलें. सामकें 101% गव्हर्मेंट जॉबा खातीर कोणाकूच खंयच्याच भुरग्याक पयशे दिवचे पडचे ना ही म्हाजी हमी 100%. इंडिया इंटरनॅशनल सायन्स फेस्टिवलाची 7वी आवृत्ती 10 ते 13 डिसेंबर मजगती पणजे. सायन्स लिटरेचर, सायन्स गेम्स अँड टॉयज, सायन्स फिल्म फेस्टिवल अशा वेगवेगळ्या विशयांचेर फेस्टिवल जातलो. महोत्सवात सुमार 10,000 भुरगीं फिजिकल आणि व्हर्च्युअल मोडात वांटेकार जातलीं. केंद्रीय सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी खातें हो फेस्टिवल दर वर्सा वेगवेगळ्या राज्यांनी घेता. The 7th edition of India International Science Festival, which came into existence in 2015, will be held at Panjim, Goa, with effect from 10th of December to 13th of December 2021. But there is no such festival of science which is presently in our country. So we initiated this idea, Ministry of Science and Technology, Ministry of Earth Sciences, in collaboration with Vigyan Bharati. 3,500 students shall participate physically and 6,000 virtually. The complex of EAG in Menezes Braganza Hall and all other mega things of this entire event, they will be there on parade ground as well as SAG ground, along with of course football ground and Kala Academies, Darya Sangam. Next generation of our country, they will be assembling a scaled model of GMRT over here, and they will celebrate that yes, India has achieved great things in this journey of 74 years. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. 4 चौकात मास्क घालात, 20 कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.